एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. सकाळ झाली, चहा पी म्हणजे घेते का तुका घे घे म्हणलं तो आमचं उठलो ताका येयला न्हीद जाल्यार उदळ उठलो तो 10:30 जाली. आमच्या हांव हेल्पर येवंक ना, वाट पळयता. चहा पिली आमी. आयज आसलेले चपाती आनी ऑमलेट. ओके. आनी हांगासर पळय हाय सगळ्यांक. हां इश्वीक तो पळय. आई आई ऋत्विक हय हो व्हडलो प्रायम मिनिस्टर म्हण बेगीन व्हडलो. सो चला ती येवंक ना म्हटलें नुस्तें क्लीन करें. हो आतां न्हिदतलो. सो संडे न्ही हांव गेल्लें फीश मार्केटार पणजी. खूब नुस्तें येयलां आतां आनी बेबी किंगफीश खूब आसलेलें. बेबी किंगफीश, व्हडले किंगफीश आनी नुस्तें भरपूर आसलेलें, फ्रेश आसलें सगळें. सो हांवें संडे बांगडे हाडलेले, किल्ले सुंगटां आनी इसवण. बांगडे आहा न्ही फ्रिजीन? आयज म्हाका फ्राय करना. ओके ते डीप फ्रिजीन दवरला. बरें आसलें बांगडे हुमण केल्ले संडे. किंगफीश फ्राय केलेले, थोडे किंगफीश आहा. सो आयज म्हटलें कुल्ले आनी सुंगटां हाडलेले हांवें. आनी थोडे न्ही फ्रिजीन हें आसा आकूर, ते आकूर सुंगटां घालून करया म्हटलें. सो म्हटलें मातशें उदकान घालून दवर, मागीर हांव क्लीन करता कित्याक घट आहा, आयस आहा तेका. सो हें पळय व्हडले व्हडले आहा. ना कुल्ले न्ही खूब आसलेले पणजे पयर, खूब म्हणजे खूब. आनी सामके व्हडले व्हडले आनी फ्रेश सामके. 400 रुपया किलो. व्हडले व्हडले आहा न्ही ते. सो ताका लागून ते सायझी म्हणजे कमी येता. हांवें ताका म्हटलें व्हडलेच घाल म्हटलें. ते धाकटे एकटे घातलेले ती खायना. हां हय धापून दवरता, मातशें घटा ते. हें अजून येवंक ना. ओके. सो हें मागीर क्लीन करतलें हांव. आनी सुंगटां बारीक सुंगटां हाडलेले, बारीक सुंगटां. सो हें पळय सुंगटां इतले बारीकूय ना, 200 रुपयाचे. अशें मोठे हेजे आनी बारीक आसलेले ते घेवंक ना हांवें. सो पळोवया आयज सुंगटां आनी कुल्ले घालून कितें करतलें हांव. करी बीन गे कितें अशें. आनी थोडेशे सुंगटां हांव आकुराक घालतले. आयज तुमकां शेअर करता आईची स्टायल आकूर भाजी सुंगटां घालून. नॉर्मली आमी आकूची भाजी न्ही सुंगटां घालतात आनी गरम मसाला घालून करता. पूण आई आयज डिफरंट टायप करता, ते तुमकां हांव शेअर करता कळ्ळें न्ही. आनी कुल्ल्याची बी कांय करना की कुल्ल्याची आमी हुमण करतले आनी तुमकां ऑलरेडी हांवें शेअर केला गरम मसाला घालून. ओके. सो हांव न्ही थोड्या वेळान नुस्तें बीन क्लीन करून घेता, मागीर मेळटा तुमकां. हें पळयात आकूर आसलेलें. म्हटलें बाबू न्हिदला, सो म्हटलें बेगिना बेगिना कट करया. अजून सुंगटां बी उजरोवंक ना. सो म्हटलें हें पयलीं कट करून घेयात. इतलें आसलेलें आकूर. पयर आकूर न्ही थोडेशे मम्मीन भाजी केल्ले बेश्टे तशेंच. म्हाका खूब आवडलें मम्मीन केल्लें. सो आयज म्हटलें तशेंच कर तूं, तितून सुंगटां एड करया म्हटलें. तर तुमकां हांव मागीर शेअर करता. ओके. हें पयलीं हांव न्ही कट करून घेता. सो चला इश्वीक न्हिदला. जास्त नाळेले 1:30 जाले हांगासर कामां सोंपना. जास्त नाळेलो न्हिदलो तो. आतां टेन्शन आता लेट उठलो तो. ओके. कुल्ल्याची करी जाल्लेले आसा. तर तुमकां आकूर ते आई आयज करता पळय तुमकां हांव शेअर करता. मातशें डिफरंट करता ते म्हटल्यार तुमकां हांव शेअर करया. नॉर्मली हांव गरम मसाला घालून सुंगटां घालून करता आकूरचे तोंडां. ते ऑलरेडी तुमकां हांव शेअर केलेले आसा. ओके. सो दाखयता तुमकां अजून म्हणजे कुल्ल्याचे करी दवरला हांगा. खतखतो येवंक ना. सो पयलीं हें कुकरान दवरूंक जाय न्ही. चल. सो आतां न्ही आमकां आकूर न्ही हें कुकरान घालून न्ही मीठ घालून शिजोवंक जाय. कितले सिटी घे? एक न्ही 2 सिटी काडूंक जाय. 2 सिटी काडून घेता. सो हांगासर पळयत हांवें न्ही हें कुकरान ट्रान्सफर केला. आतां न्ही हितून घालूंक जाय उदक आनी मीठ इतलेंच. ओके. मागीर न्ही 2 सिटी काडूंक जाय. उदक न्ही हें आकूर जितलें भरता पळय तितलें उदक घालूंक जाय. सो इल्लेशें मीठ घालता, उदक. सो आनी एक तो धाकटोसो पेलो आनी उदक घालता आनी थोडें घाल, जस्ट थोडेशें घाल. ओके. सो पळयात इतलेंच. आतां न्ही 2 सिटी काडूंक जाय. ओके. चला. आनी हांगासर पळयात हितून न्ही हांवें थोडेशें हें घातलां, सुंगटां घातलां. सुंगटां घालून कुल्ल्याचें हुमण केलें न्ही एकदम बरें जाता. सो चडूच केलां. फाल्यां बीन जातलें आनी फाल्यां आनी करपाचें आनी भानगडी नाका. हें पळयात खतखतो येवंक ना. संडे न्ही बांगड्याचें हुमण केल्लेलें सामकें बरें जाल्लेलें. बांगडे न्ही सामके फ्रेश आसलेले. सो बांगड्याचें हुमण आसा. सो म्हटलें हांव तितून जेतलें हांव आनी आई. आनी आईन हें केलां आयज. सो हांगा आसा उकडा रायस, बॉयल्ड रायस शीत. हितून न्ही बांगड्याचें हुमण बी आसलें न्ही, ताल्ल्याचें हुमण, बांगड्याचें हुमण हितून जेवंक बरें जाता.
सो हांगासर पळयात 2 सिटी काडले आनी बरे शिजलेले आसा आनी उदक न्ही काडून घेतला हांगासर ते उदक घालनाकात कित्याक चड आमकां अशें पातळ करपाचें ना मातशें सुक्का करूंक जाय ओके आनी हे बरे शिजलेले आसा आतां करया आमी सो हांगासर दवरला कढाई आनी खोबरें तेल घालता एक 2 चमचो खोबरें तेल मातशें बरें येता सो एक 4 लसूण न्ही मातशें धाडून घेतला ते घालता तो लसूण न्ही हांगासर मातशें लायट ब्रावन जाल्लें आसा सो आतां घालता कांदे सो हांगासर न्ही एक कांदो न्ही चॉप करून घेतला घाल सो कांदो न्ही आमकां मातशें बरें फ्राय करून घेवंक जाय सो आतां घालता टोमॅटो हांगासर न्ही एक टोमॅटो चॉप करून घेतला सो जस्ट थोडेशें आमकां मीठ घालूंक जाय आनी आकूर आमी शिजतना मीठ घातलेलें आहा ओके आनी आतां टोमॅटो न्ही मातशें सॉफ्ट जायसर न्ही आमकां हें बरें शिजोवन घेवंक जाय सो टोमॅटो न्ही हांगा सॉफ्ट जाल्ले आसा सो घालता आतां हळदीचो पिठो रेड चिल्ली पावडर गरम मसाला इतलेंच न्ही सो बरें ताका मिक्स करून घेयात सो हे पळयात सुंगटां थोडेशें हांवें हुमणाक घातले आनी थोडे हांवें दवरला आकूर करपाक सो आतां घालता हांगासर सोय घालता सुंगटां घालता बरें ताका मिक्स करून घेयात सो हांगासर पळय हेका बरें मिक्स करून घेतला सो आतां आमी घालया आकूर घाल आनी तें उदक काडून दवरलेलें पळय तें सगळें घालता कित्याक सुंगटां बी शिजोवंक जाय न्ही की आकूर शिजलेलें आसा ताका लागून सो बरें हेका मिक्स करून घेयात सो आतां न्ही हें बरें ड्राय जावंक जाय तुमकां दिसता आसतलें न्ही उदक ड्राय जायसर न्ही आमकां हें शिजोवन घेवंक जाय आनी हें ड्राय न्ही खावंक खूब बरें लागता ओके सायडीन दवरला हांवें कायल नुस्तें फ्राय करता टायम जालो थोडे असलेले किंगफीश चड ना इतलें आहा सो फ्राय करता सो हें पळय जाल्लें आसा मागीर तें बंद केलें न्ही गॅस तें आनी मागीर ड्राय जातलें अशें आमकां ड्राय करूंक जाय ओके फायनल घालता हांव कोथमीर ओके तुवें सिंपलशें आकूरची भाजी न्ही तुमी ट्राय करात अशें खूब बरें जाता नॉर्मली आमी गरम मसाला घालून करताच न्ही सोय वांटून तें विदावट सोय वांटून केलां आमी सो जाल्लें आसा आनी हांगासर नुस्तें फ्राय जाल्लें आसा सो आमी रेडी जाली सांज जाली 7 जाली सो आमच्या कॉलनीन न्ही गणपती आसा न्ही सो म्हटलें या म्हटलें सगळे जाणां पांय पडपाक सो 9 दिसाचो गणपती आसा ओके सो रेडी जाला वचपाक आनी एक आमचे 15K सबस्क्रायबर जाल्ले आसा सो तुका सगळ्यांक हांव न्ही मनापासून थँक्यू म्हणटा सो फायनली 15K सबस्क्रायबर जाल्ले आहा सो आतां 16 जावंक जाय सो कोणे सबस्क्रायब करूना बेगीन सबस्क्रायब करा ए इश्वीक सगळ्यांक थँक्यू म्हण थँक्यू माय यूट्यूब फॅमिली थँक्यू म्हण मातसो व्हडलो जावन मागीर आपूण उलयता म्हणटा तो आई सगळ्यांक थँक्यू म्हण थँक्यू 2 थँक्यू न्हू इश्वीक शिव हांगा रेडी जाल्लो आसा गे 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 जालें जे स्टार्ट सगळ्यांक थँक्यू म्हणशिना 15K जाले जालें सगळ्यांक 15K जाले थँक्यू म्हण रे सो शिव न्ही आपल्या फ्रेंडागेर गेल्लो गणपती पळोवपाक मार्शल न्ही ताणें म्हणजे बरें केलां म्हणजे गणपती सामकें डेकोरेशन बरें केलां सो तो गेलो ताणें व्हिडिओ काडला ओके हो तुमी व्हिडिओ पळयात ओके जस्ट ताणें बारीकशे क्लिप काडलेले आहा म्हाका ते खूब आवडले म्हाका वचूंक मेळनासलें जस्ट शिव युनीक सामकें शिव आनी रितीवी गेल्लेले तेन्ना सो ते तुमकां शेअर करता पळयात तुमी आईला नीद खूप ओदळ उठलेलो तो अरे हय
मी दिलं का आता आता केला तर लागीत आणि आमच्या कॉलेनीत बेगिनर्स बेगिना येवपाचे चला इश्वीक आम्ही थंय गेले रडपा लागलो रावकूच ना त्याचा त्यांचे श्लोक चालू आणि त्या आवाजान तो रडपा लागलो आता उगी झालो असली आवाजान अरे आम्ही कोमटा गेली ना कसल्या आवाजान तो उठूकूच ना रडोंक ना ना आणि हे पळय रडलो बरें हेजे का आता आम्ही स्नेहागेर वयता काल आम्ही हांव आनी शिव गेल्ले न्ही आई वचोंक ना म्हटलें वचून येवया म्हटलें पांय पडून येवया चला एक धरता का पांय पडले व्हिडिओ करते आता रट्टा लोगी आलो पळय तो सुत्रा तो घेतला ओगी रावता उंदर होता तसं बोलायचं आपण म्हणत नाही का काही काम झाले का तुझ्या टाळवरती घातलं नाही का असं आत्ता पावली करा म्हणजे ब्लॉग एंड घेऊया तेंगे उगी बसलो तो स्नेहागेर न्हू स्नेहागेर उगी बसलो ओके चला तुझे प्रोजेक्ट करून जाता आयज ताका आयज स्कूल असलें ताका आयज स्कुलान धाडूंक ना आमी आयज ते प्रोजेक्ट एक्चुअली आयज आसलें सबमिशन तो शिवताक म्हटलें हांवें तू आतां प्रोजेक्ट कर हांव करचें ना मागीर जावचें ना तें करपाक खूब हार्ड आहा तें तो करतलो आतां तर शिवाता हांवें रेडी करून दिवंक जाय ओके चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आणि चॅनलाक सबस्क्राईब करा तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर बाय म्हण ऋत्विक ना ऋत्विक सकल गेला चल बाय सो बर्थडे रिक्वेस्ट आसलेले खूब दीस जाले हांवें ते विश करूंकूच ना एक कडेन याद उरना म्हाका आनी एडिटींग करतना आनी बेगिना एडिट करता आनी व्हिडिओ अपलोड करता सो खुबशे अशे बर्थडे आसलेले तांकां विश करूं ना ओके सो तांकां विश करता सो बी रिलेटेड हॅपी बर्थडे हे जोक्विना गोम्स विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवा तुझे हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता वन्स अगेन हॅपी बर्थडे जोक्विना गोम्स आणि कसा जोक्विना फर्नांडीस पी रिलेटेड हॅपी बर्थडे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवा तुझे हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता वन्स अगेन हॅपी बर्थडे जोक्विना फर्नांडीस सो आणि आसा लिएम फर्नांडीस बी रिलेटेड हॅपी बर्थडे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवा तुझे हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता वन्स अगेन हॅपी बर्थडे लिएम फर्नांडीस सो आणि आसा नीता गोसावी बी रिलेटेड हॅपी बर्थडे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवा तुझी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता वन्स अगेन हॅपी बर्थडे नीता गोसावी सो आयज एक बर्थडे आसा ताका विश करता तो नाव आसा लिजिया सोरस विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवा तुझी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता वन्स अगेन हॅपी बर्थडे लिजिया सोरस यो रे Happy birthday and many blessings to you. May God wishes from happy birthday. चला बाय Bye.